इश्टानो नव्या वर्साक सुरवात जाल्या आनीक नव्या वर्सांत जायतें बरेपण आमी आशेन रावता. खिरीतपणी दर एका आवय बापायची आशा आसता की आपल्या भुरग्याक खंय तरी ह्या नव्या वर्सांत ताचे गूण वेव्हारांत येवचे आनीक लोकां मुखार सादर जावचे, समाजा मुखार तो परजळीत जावचो. ह्याच हावेसान आमी पावलां मारता आसतनाच आयज हांव कॉमेडियन डायस जाणें पालकाचेर एक वेगळी नामना मेळयल्या, आपले भुमिकेंतल्यान लोकांक जायते हांसयल्यात, तांकां खुशाल केल्यात. ताजो पूत म्हजे बरोबर आसा केजी डायस. तोवूय विनोदी भुमिका करता. ताणेंय पालकाचेर आपली वेगळीं पावलां दवरल्यांत आनी दुबयच्या शारांत पोटा पासत तो आपलें काम करता, नोकरी करता. तरी आसतना पातकांचें फारीकपण चुकोना. ह्या तियात्रा उद्देशी समाजाक एक वेगळे तरेची कॉमेडी दिवपाचो ताणें प्रयत्न केला. केजी बाब आयच्या कार्यावळींत माये मोगाचो येवकार. तुका येवकार. मागता तुज्या कुटुंबाची तुवें थोडी भोव वळख करून दिवंक. हो जावन आसा मुगे पाय कॉमेडियन डायस. ताणें जायते कॉमेडी करून लोकांक हांसयले आनीक आजून तो कोणूय घरान बी येयल्या तांकां हांसयत रावता. ही जावन आसा म्हजी माय जुलियाता डायस आनी तेन आमकां जायते कोर्स करून आमकां वाडयले, सो हांव तेका दिनवासी. ही जावन आसा म्हजी मिसीस सारिता डायस. ताणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो. तें गोंयकार न्हूय पूण तेरू आसतना म्हाका तें सपोर्ट करता तियात्रान नाचून. ही जावन आसा मुगे व्हडली धूव आनी तें बरें शिकता. हे पाटी ते एसएससीक फर्स्ट क्लास आयलां 92% आनी तें ऑर्गन वाजता. हो मुगे चेडो धाकटो शानन डायस. तोय म्युजीक वाजता आनीक तो कांतारां बी म्हणटा. केजी तुका दिसना आमी ही कार्यावळ सुरवात करता आसतनाच हांवें म्हटलां की दर एका आवय बापायची इच्छा आसता की आपल्या भुरग्याचे गूण खंय तरी दिश्टी पडचे. तर तुजे धुवे लागीं आमी एक कसलेंय तरी एक संगीत वाजोवन हे कार्यावळीक सुरवात करुया. करूं जाता. तें वाजता. केजी बाब कसलीय कला मुखार वतलो जाल्यार आमच्या आवय बापायचो आमकां जायतो सांगात जाय पडटा. जे भाशेन तुवें म्हटलां तुजी घरकान्न तुका जायतो आदार करता, तेच भाशेन तुज्या पांयक तुजे मायचो जायतो आदार जालो आसतलो. तर तुजे पांयचे थोडे आदले उगडास आमकां तूं सांगशी. पायन आमगेले 1966 वर्सा ताणें कॉमेडी करपाक स्टार्ट केल्लें. पयलीं तो एक्टर न्हू पूण टेलर, लेडीज टेलर तो. आनी ताणें ते शालिबायगे हेडां ताणें स्टार्ट केल्लें आनी तितूंचो ताका मागीर पॅट्रीक दोरादान तेगे हेडां वयलो आनी तेगे हेडां ताणें एक रोल केल्लो लायक बुज्जाकी म्हूण. सो भूत कितें जातालो आनी ताका तितून सारको तो हें जालो, फेम जालो आनी ताका सारको वयर हें मेळ्ळें सारकें दवरचो. आनी तितून सावन ताका मागीर पॅट्रिकान तेगे तियात्रांक आयलो. मागीर त्या तियात्राचेर सावन तो बरो अशें करून पोट बी हालोवपाक लागलो. पोट बी हालोवपाक तेजेर तो आनी वयर चडलो आनी ताका तितून जायतीं नांव येयलीं लायक तियात्रां बुज्जाकी, बुयांव. आनी आमकां देखून तेजे वरवीं तूं कोंगे रे बुयांगे म्हळ्यार आमकां सगळे हट्टाले इस्कुलांक जावं खंयी गांवां. मागीर तो जायते तियात्रिस्तान नाचिल्लो लायक आयरिश डायस, सीडी सिल्वा, आग्नेल डी सिल्वा, मागीर क्रिस मिना आनी जायते तियात्रांनी ताणें एक्ट केलें. आनी मागीर तो एक अस्तोरी तियात्र नाचतालो पॅट्रिका दवरत. तेदोन ते 25 शो करून तो मागीर गाल्फांक गेल्लो. गाल्फांचो मागीर ताणें एक 8 वर्सां केलीं आनी तो मागीर परत येयलो. पूण मोद तो वेकेशनाक बी येता तेदोना जायते डायरेक्टर तेजे बोले येताले लायक रोखडे ते व्हरपा त्या वेकेशना टायमार. आनी तेदो मागीर तो वयतालो तियात्रां बी आनी एक्ट करतालो. आनी मागीर तेगे तो
यूज तितू उरोना मागीर म्हळ्यार तो कोतालो कॉमेडी मागीर तेगे एक पॅट्रिकान एक तियात्र काडलो 3 फोगट्यांचें मारण म्हणून तो भायर सावन येतरी तो सारको हिट गेलो तेगेलो तियात्र आनी तेदोस मागीर तो कोतालो थोडें आनी मागीर आंबे कॉमेडियन सो तो तेगे सिडी घातालो तेका आनी तो तेगे सिडी आहाच सगळे सिडी चयल्यार आमगेले तो सिडी आहा तेगेले आनी मागीर मिनिमारिओ बी त्या खेळांक घातालो आनी आतां तो सद्या घरा आहा कित्याक तेगे डायबेटीक लागून तेगे 2 बोट कातलें सो आतां तेका तितू जायना सो आतां तो घरा आहा पूण लोकां बी अशें करून कोण येयले जाल्यार रोखडो तांकां हांसयता आनी ती हुशार जाय वयताय हय आनी लादायनीक वयता तो आमगे चोकिंडी कोस्टा तो ट्रियो किंग आसो तो ताका लादायन बी व्हरों येता तेदो तो लादायन बी करूं येता हय खरें म्हटल्यार आमी ही कार्यावळ पळयता आसतना जायते आदले जे तियात्र मोगी तियात्र पळयल्यार तांकां उगडास आयलो आसतलो कॉमेडियन डायसाची बुज्जाकी जावं भुंयां ह्यो ताच्यो भुमिका 3 फोगट्याचें मारण म्हाका उगडास आसा तुवें म्हटल्या उपरांत हो तियात्र बरोच गाजलो आनीक ह्या तियात्राक लोक उलपोटी घालताले म्हाका उगडास आसा वचत थंय हो हावसफूल आनीक लोकांचो रिस्पॉन्स लोक ताळयो मारून तेन्ना त्या काळांत उगडास केलो जाल्यार 1966 1960 वर्साक ताणें सुरवात केल्या त्या वेळार ते भशेन मायकूय नासले आनीक पेट्रोल मासांचेर हे सगळे तियात्र जावं ह्यो सगळ्यो घडणुको घडटाल्यो तर केजी तुका केन्ना तुज्या पायच्या सांगाताक भुमिका करूंक चान्स पडला एक्चुली आम पाय नाचत ते जाणा आमी पायच बारा वयताले म्हळ्यार सुटकेस घेवन आमी तिकेट नाचतना भितर पडटाले आनी तेन्ना आमकां उमेद जाताली नाचपाचें पूण आमी तेन्ना ल्हान भुरगे शिकताले सो एक्चुली आमगे मायगे उमेद कितें जाल्ली लायक आमी पयलीं शिकदी आनी मागीर तियात्रांक काम करून दी म्हूण आनी एक पाटी आमकां चान्स पडला थंय जाल्यार हिंगा सांत आंतोनी कॉपलाक एक तियात्र आहलो आनी त्या तियात्राक पाय नाचतालो आनी हांव फिलीप आल्मेदा नाचतालो तेदो त्या भुरग्यान म्हाका सांगिल्लें तुगे पाय आहा सो पायचे बदले कॉमेडी कर म्हूण पूण आमी ती कॉमेडी अशी करूं ना पूण आमी दोगांयनी पोट हालयल्लें आनी कंपिटिशन अशें आनी कंपिटिशनाक तो जिखिल्लो मागीर तशें करून आमी केल्ली कॉमेडी त्या उपरांत म्हणजे तुजो स्वताचो असो म्हणजे तूं न्हेसलोलो पयलो तुजो तियात्र जावं पयलो तुजो खेळ तियात्र तुका उगडास आसा हय हांव पयलो बरो लजतालो तियात्रान नाचो हांव रोजरी फन्स म्हाका सदां फोर्स कोतालो ल्हान आसतना तो आमगे शेजारी तियात्रां नाच म्हूण पूण हांव म्हणटालो ना म्हाका जायना हांव लजतालो एक दीस हांव TY हांव कॉलेज कोतालो TY आहलो आनी हांव 4 रस्त्यान देंवलो म्हणटरी आमगे फ्रेंड सर्कल आहलो आल्मेदा फिलीप आल्मेदा गे तेंगे घरा कडेन आनी हांव थिंग वयतालो आनी तेदो फिल्पान तियात्र काडलो मोजी पोरवी तुका म्हूण आनी हांव त्या तियात्रां आसना तेंगे कॉमेडियन आहले ते म्हणलें मडगांव शो आहा आनी आमचे कॉमेडियन पावना मागीर हांव थिंगा फकांड कोत्ता म्हणून फिलीप आल्मेद म्हणून लागलो केजी आपणाचो तियात्र कर म्हूण हांवें सांगलें चोय हांवें केन्ना नाचलो ना आनी हांव तियात्र कितून कोत्तलो तो म्हणलो ना तूं प्रॅक्टीस कर आमी प्रॅक्टीस करया आनी करया म्हणला आमी प्रॅक्टीस केल्ली आनी मडगांव शो पयलो केलो आनी तो शो जातरी रोजनी फन्स पयलो येयलो म्हाका हात दिवपाक आनी म्हणूंक लागलो तुवें बरी केल्या म्हूण कॉमेडी आनी त्या शोआ उपरांत हांव मागीर फिलीप आल्मेदा दुसरो नाचलो आनी मागीर म्हाका मिनिमारिओ सिडी सिल्वा एल्विस कार्मीन तांकां नाचलो आनी मागीर हांव दुबय गेलो दुबय मागीर म्हाका मिलाग्रेस दे चांदोरान ताणें पयलो शो दिलो आनी मागीर गॅबी दे चांदोर देन एबी लुईस राफायल दे मारगांव मागीर आतां हांव निकित आंबोरा ताका नाचता कोणे म्हाका आंबोट लायल्या सोमतोचो नांव वयता लावून साबाव आयज हांव शिकलो म्हणून म्हजो घालतलो ताचे कुर्बेचे बेसांव फकत देवाची म्हाका आमच्या जायनाल्यार पडो म्हूण गेसांव कितें आमी पोट भजे आनी मातशें आड पड्या न्हू पोट भजे आनी आड पड्या तुजे रिपोर्ट काड मरे आज रिपोर्ट काडला आमी कोडे आनी खंय गेलो रिपोर्ट काड मरे आंबोरा ते नेरिसान मातशें मागोन वयला आनी कितें रे ते खंय मरे उमा मुगे रिपोर्ट काड तेगे मायक पायक दाखोवन बेस्तीच भिवून काडूंक जाय खंय
तुगे रिपोर्ट कार्ड त्याचे मायक पायटान घेवपा जाय त्या सैपाट कितू सब्जेक्ट फेल जातो तू सगळे सब्जेक्ट फेल सगळ्या सब्जेक्ट फेल मास होता आणि कितको रे हिस्ट्री फेल जातो मुझ गुन्यांव न्हू आणि कोणा गुन्यांव टिचरी गुन्यांव टिचरी कित्याक गुन्यांव ते नाव सांगता मुझी राग काळटेन विस्तो ते गुन्यांव ते फर्स्ट क्वेश्चन तेन म्हाका 0 गायला ती म्हाका शिकयलो ते क्वेश्चन ओय हांवें शिकवलो न्ही मागीर फ्रॉम तुका एक टेस्ट पेपर देखून दाखयलो फ्रॉम वेर डीड वर्ल्ड वॉर टू बिगिन आणि वेन डीड इट एंड म्हूण ओय ते आन्सरा 0 गायल मरे तीन म्हाका गायलो ओय कितको गायलो तरी हांवें बरयलें वर्ल्ड वॉर टू बिगिन फ्रॉम हिस्ट्री बुक पेज नंबर 21 टू 33 म्हूण डायस बाब केन्ना तरी तुका भुमिका विनोदी भुमिका कॉमेडी कोत्ता कोत्ता कांतारा म्हणून चान्स पडला वय कारण डेरेक्शन ती डायवर्सा हालीं नाचतो म्हणल्यार आयज येयले ते बॉम्बे हाडले न्हू देखून आयज कांतार चयल्यार येद्य आहा तुजें आसता म्हणलें पूण अप टू डेट सामकें हिंग एक प्रॉम्प्टर थिंग एक प्रॉम्प्टर कोंतान म्हळें डायवर्स कळक केला डायवर्स तियात्रान जेन्ना तुवें कांतार म्हणटालो त्या कांताराचो तुका उगडास आसा मातशें आहा पूण पेपर हेजे बरोवन करी जाल्यार जाता मुखाडेन ओके बरें आसा आयज तुवें तियात्र पळयल्यात आसतलें आयच्या खंयच्याच तियात्रान जावं कांताराक कित्याकूच चडशें प्रॉम्प्टींग आसना तर आदीं सगळें प्रॉम्प्टिंगाचेर जातालें जाल्यार आदलें तियात्र आनी आतांचें तियात्र हातूंत कितें तरी फरक दिश्टी पडटा ना कांय ना तें बरें बाय कोताय आनी येता म्हणटाय म्हाका एकदम बरें लागलें जाता गेलें कित्याक आदीं प्रॉम्प्टर सांगता हे सांगताले प्रॉम्प्टर आसत जाल्यार ते लोक आसताले हे पूण आतां प्रॉम्प्टर ना आतां प्रॉम्प्टर ना तुका खंयच्या तरी प्रॉम्प्टराचो उगडास आहा आदल्या कितें मुतीस म्हणून हें कितें इन्स्पेक्टर साहेब हांव फ्रंटेजीचेर गेल्लो म्हाका ते 3 जाण डाकू मेळ्ळे ते म्हाका एकल्यान ताबाडींग मारलें एकल्यान हुमसाचें मारलें हुमीस पिंजिलें हुमीस वयलें आनी मुगे उंचयलें वयलें सकयलें वयलें आनी सगळें हांवें पळय केलें ते तियात्र एक तियात्र शेंबऱ्या उंच सकयल न्हय हिंगा कोण आमचें सावदी वचपाक लोन येयलें ताका हांव पॅट्रीक दिसलो ताका आतां जाय तियात्र म्हणजे केन्ना हाल मॉर्निंग 10 वरांचेर जाय 9 वरांचेर 9 वर म्हळ्यार रातीको 12 वरांचेर हावसफूल जालो आनी सगळ्यान दोगांक तिकेट काडलें ते तिकेट हे 200 300 वयलीं आनी हावसफूल केलें आनी तो तियात्र लॉनान वयलो तुजो आवडीचो असो खंयचो एक तियात्र तूं सांगशी जातून तुजी भुमिका तुका बरी करूंक मेवल्या गुंटेर शेव मिनिमारीचो तेदा आमी कॉमेडी हांव जे माश्करेनस बोट म्हणून एकलो आहलो आनी बेबो कैतान 4 जाण कॉमेडियन आमी कॉमेडी रेडी आसना फार्मा शिव आहलो आनी थिंगा आमी थंयच्यान वयताय आनी तेदा आनी कॉमेडी सारकी हीट वयता बरी येता आनी तितून हांव एक तारजन जातालो आनी फ्रूटिश बांदतालो फ्रूट बांदता आसतना लोक हांव तारजन एंट्री मात थिंगा लोक आसोता हांव म्हणटा कितें आसता ते सीन वयता आतां सीन वचता तेरे पासून लोक आसता आमकां उलोवपाकूच दिना मागीर हांव भितर वचोन चयल्या ती आमची सारकी फ्रूट आमी बांदलोली ते एक केळ्यांनी आपोल हिंग येनासली मुस्ता मुक्का सो तेका लागून लोक आसता सो ती लायक कॉमेडी बरी गेल्ली आमगेली आनी तो गुटेर शो सारको हिट गेल्लो
सारको आनी मागीर दुसरे फावटी मागीर आमी ती प्लास्टिका हाडली आनी मागीर ओके केलें ते शो म्हणजे पहिलेच फावटी जेन्ना बांदला तेन्ना ती रियल आहली आनी तो शो सारको हिट जाल्लो आमगेलो आनी 100 शो जाल्ले आनी तितून बरो फेमस जालो हांव ते शोआन आनी त्या उपरांत आनी खंयचो एक शो ते उपरांत आमगेलो दुबय AB लुइसान एक केल्लो आनी तितूंकूय बरो एक म्हाका कॅरेक्टर रोल आहलो लायक हांव दांत दाखयतालो भायर दांत आसताले म्हगेले आनी तितून हांव फेर्नांडो सॅन्यो आनी राफायल आहले चौगूय आमी कॉमेडी करताले आनी तितूंकूय बरो म्हगे रोल फिट जालो तो आनी बरी आमी क्लॅप बी पडले त्या कॉमेडीक आनी तो एक शो बरो गेल्लो आमचो आम सारके भिले होय तूं हातो माता ना रे कोंबडी हातोरता हात मार मरे हात मार हिंग मार आणि उलटे हात मार हिंग मार हिंग मार हिंग मार हिंग मार तू काय मार मेळलो किती मेळलो ओके हातो ना गा प्लीज ना 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 आम्ही जाल नाही का जरा आम्ही जालो नाही ना करे प्लीज ओके जाई हांव हालींच पळयतालो केजी डिकॉस्टा पातकांचे फारीकपण चुकोना हातूंतलो ताचो ही जी लोल्याची भुमिका खरेंच ताणें इतलो भार घेतला की वो भार घेता आसतना आख्खी स्क्रिप्ट ताका भायर जाल्या हय आनी ताणें बरो तो सारको हांद मान तो रोल केला आनी ताका तें बरें उतर पडलां लायक म्हाका एक 50 रुपया आहल्या दी आनी त्या उतराचेर तो बरो फेमस जाता आनी ताणें तो कॅरेक्टर बरे भाशेन केला तो मेंटेन केला आनी ही डिजर्व इट ताका एवॉर्डूय मेळ्ळो म्हापसा सो ही डिजर्व इट सो ताजो रोल म्हाकाय आवडला आनी सगळ्या लोकांकूय आवडला हय खरें म्हटल्यार त्या तियात्राचेर आमी भासाभास करूंक गेली जाल्यार दर एकल्यान तितलोच खान मारून वावर केला हय सगळे एक्टरांनी लायक दुबयसून येयले तशेंच गोंयचे एक्टर तेमी सगळ्यांनी लायक इक्वल वॅल्यू दिला लायक डायरेक्टरा जावं आनी सगळ्यांनी त्या खांद मारून सारको तियात्र सारको वयर पावंड्या वयला सारको लायक स्टोरी वायज डायरेक्शन लायक तुवें बरो वावर गेला ताका डायरेक्शना टायम एंड स्क्रिप्ट देन कॉमेडी ऑल्सो आय मीन पयले 2 शो आमी मातशे भिल्ले मागीर आतां आमी वर्कआवट करून आतां आमी कॉमेडी मातशी फुडें वयल्या आनीक तो तियात्र सिनरी आर्टीनूय बरो वयर चडला आनी आख्ख्या गांवांत मिन्स आख्ख्या गोंयांत बरो आवाज जाला हय पूण चड तेंप सगळेच हो तियात्र करूंक पावनात कारण नोकरे पासत परत वयचें पडटा म्हणटच तो तियात्र मुखार वचोंक भोव कठीण हय मुखार वचपाना कित्याक हांवें आयकलां त्या प्रमाणे डायरेक्टर सांगतालो आनी स्टेज मेळटाय पूण आमगे एक्टर पावनाय हय 8 तारखेर नुवेंसान फोन आयलोलो 21 तारखेर वास्कोसान 22 तारखेर आयलोलो 26 तारखेर आयलोलो पूण आमचे कलाकार ना कांयच परवा ना तर जेन्ना केजी दुबयच्या देसांत हो एक तियात्र पयलो शो जालो तुवें ह्या आदी जायते शो दुबय केल्यात तर हातूंत शो जाल्या उपरांत कितें तरी वेगळें ह्या तियात्रांतल्यान भायर सरलें वेगळे मिन्स लायक शो जाल म्हणटर लायक आमगे डायरेक्टर हाटीन लायक ओ एक्टर हाटीन लायक कमेंट्स मेळटाले मिन्स तुवें बरें केलां ओ तुगे एस जालां तेस जालां सो दुसरे शो आहल्यार आमकां बरें तें लायक स्टडी करपाक मिन्स आज तर सारकें जालें ना सो दुसऱ्या शोआ आमच्यान करेक्ट करूंक जाता एश जालें ना तेस जालें ना म्हूण आनी कमेंट्स मेळटा तितले कॉम्प्लिमेंट्स आमकां लायक आमगे आनी वयर चोटा पावंडो लायक आमी सारकें उमेदीन कोताय दुसरे फावटी आनी लोक जायतो तियात्र जाल म्हणटरी कॉम्प्लिमेंट्स दिवपा येताय लायक बरें केलां बरें बरें हे शिकला बरें म्हाका फिट जातलो आनी उकले सारकें इनू थिंगसनातून बाबा तू बेली डान्सिंग हय तुगे बेली बरी हा बरी आनी एक्सपर्ट कोरी बरे गणपत काढानी हे डायस करता तेसको पयलो काय तो आवय 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 अमीची आवडी मात आम पय लंगडी हाता म्हाका विडासे लेट्स गो ए तो आम सारको घेवन काड वताना नो सी हातूर पडलो आवय मुगे टूल हे सारको पेडे जाता तू एक उचो सगळ्याकूच पेडे जाता आसले एकाचे काय ना ते हे आयको येता मोठी सारको तूक ना
तुम्ही कोणा अरे तू म्हणला होती एक म्हणा उमा म्हणा अरे तू होतीच जाणार रे पन्नास आहे पन्नास नाही मग कळ्या पन्नास नाही पन्नास नाही झाला भरतो किती आज आता तू किती झाले पन्नास पत्र्याचा असं झाले बाबा माझा लॉलीपॉप जाय मग काय लॉलीपॉप असला रे हा तो लॉलीपॉप हडसा त्या लॉलीपॉप मुयान खायला असतो म्हणजे आनी असले जेन्ना तियात्र जातात हांव इतल्या पासून म्हणटा की जातूंतल्यान थोडे बहुत नवे कलाकार जावं आदी नेसपी कलाकार पुणे तांकां एक वेगळी उंचाय कशी मेळटा तांचो जो कॅरेक्टर बरो जाला उपरांत दुसऱ्यांनी वाखाणल्या उपरांत ताची उर्बा वाडटात आनी ताका दिसता की पालकाची सेवा आमी अदीक करची तुजें मत कितें हय चोय आतां लोकांक म्हणटा हांव वाखाणलें तितली आमकांय उमेद येता लायक आनी बरो वावर करपाक आतां लेकीन आतां सारको सीन बी दाखोवन बरो वयर हाडला सो आतां लोकांगे एक्सपेक्टेशन आनी हाय आसतले सो त्या प्रमाणे आतां आमी दुसरो शो करता तो बरो करपाक जाय सो दॅट लोकांक म्हणून म्हणा रे लास्ट टायम बरो आहलो हे पाट बरो ना सो ताणें तो सेम लेवल व्हरपा जाय आनी आमकां सगळे एक्टर आमी ताका सपोर्ट करूं रेडी आहाय आमगे सपोर्ट टॅक्स सदां आसतलो पळय आतां जेन्ना गोंयांत हे शो चलताले तेन्नाय सगळे म्हणूं येता एक फॅमिली एक कुटुंब कसो सगळे एकवटान मोगान ह्या तियात्राक हात मारलेले दिश्टी पडटाले तर तांतलो तुजें मत हय हांवें बरें एश म्हाका एक्चुली ड्युटी टायमींग मातशें फाल्स जातालो SIA बी सारकें येवपा मेळना आहलें दुबय आसतना सो तेर पासून हांव तांकां टायम दितालो आनी तेन्ना ताणें जॉनाक हाडलेलो कॉमेडी इन दुबय म्हाका दिसलें म्हाका मातशें डिफिकल्ट जातालें जॉना म्हणल्यार कॉमेडी कित्याक तो नांव स्टीक कॉमेडियन आनी हांव आनी सॅन्यो तेजे बरोबर बसोन मागीर आमी कॉमेडी केली दुबय पूण बरी गेली कॉमेडी दुबय इतली बरी गेली कॉमेडी आनी सगळ्यान आमकां म्हणजे प्रेज केलें आनीक स्पेशली मुगे एक रोल आहलो तो रुजार रोड्रिगीस जाता तो सो म्हाका आफ्टर दॅट रोल जायत लोकांनी म्हाका फेसबुकाचेर एड केलो मिन्स म्हाका ते वळखूनच घेतलो तेश करून आनी हांव बरो खुशाल जालो त्या उपरांत गोंया आयले आनी गोंया तुमकां आनीक एक विनोदी कलाकार फावो जाले ताचेर कांय सांगचो ना हय सेल्विया तें कार्मोनाचें आमी ताका घेतलें आनीक आमची कॉमेडी आमी मातशें चेंज केली आनी तें आमचे कॉमेडीन येवन आनीकूय दर्जो मेवलो लायक आमी मातशें बरें कॉमेडी करूंक पावले कित्याक आमकां आनी दुसरो सपोर्ट ना जालो आनी तेज्या सपोर्टान आमी आतां कॉमेडी करतात आनी तियात्रांत बरी कॉमेडी वयता आनीक लोक सगलो आमकां अशें करून प्रेज करता तेची एक भितरली गजाल जी आमच्या ऑडियन्सा मुखार आमकां मांडूंक मातशें कुस्तारशें दिसता तरी आसतना हांव तरी कांयच लिपोवन दवरिना हांव उक्त्या मनान सांगता एक कोणेंय तियात्र काडलो जाल्यार ताच्या मनांत कितें आसता की गोंयांत फामाद अशे कलाकार आसात तांकां मिसळ करून तो तियात्र लोकां मुखार हाडचो पूण आमचो हो जो तियात्र चलता हातून म्हाका दिसना की कोणाचो तरी कोण उगडास काडटा ना कोणें आमकां अशें करून हेल्प केला तांचो आमी उगडास करूंक जाय कोण आमकां अशें करून आदार दिता आनी स्पेशली ऑल द वे मिन्स कोण सेटिंगा हाटी ओ डायरेक्शना हाटी सगळे तियात्र आमी लोक म्युजिशना हाटी सगळे कोण आमकां भरपूर हेल्प करता तांकां आमी नदरे मुखार हाडूंक जाय आनी तांकां शाबासकी दिवपाक जाय पळय पूण आमी जेन्ना कांताराचेर नदर पडटा आमकां दिसतालें गोंयांत शो करता तेन्ना हो कांतोरिस्ट आमकां आसचो हो कलाकार आमकां आसचो हाणें आमकां कांतारां म्हणची पूण आमचो जो सेट आसा ताचेर नदर मारली जाल्यार आमकां दुसऱ्याची गरज ना काय दिसताली तें सारकें तुगेलें पूण गोंय येयले म्हणटरी कितें जाता गोंयच लोक डिफरंट आसता लायक तांकां गोंयचे थोडे एक्टर जाय पडटा लायक कांतोरीस आमचो ग्रूप आहा ते प्रमाण न्हू आमचे सगळे कांतोरीस आहाय आमचे दुबय जावं आनीक गोंयसून दुबय येयल्लीं तीं सगळीं कांतोरीस सो आमकां आनी दुसऱ्या गरज नाका आसली बट डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रॅक्टराचेर आसता म्हणजे ते एक पाटी रिक्वेस्ट कोत्ताय सो आमकां हो कांतोरीस जावो तो कसो तो तांकां लागून ते मातशें अंडरस्टँड जावचें पडटा
म्हणटच तुजे विचार आसात की जरी तर निकी लागच्यान आनी दुसरो तियात्र आयलो जाल्यार ताचो दर्जो ह्या तियात्रा परस मातसो तरी उंच आसचो. हय तें सारकें कित्याक आजचो लोक ताका त्याच लेवलान चयतलो सो ताणें तो तोच स्टँडर्ड दवरून जावो हो तेज्या वयर. केजी खरेंच आमी जेन्ना पालकाचेर न्हेसता आमकां कोणाचो तरी आदार सहकार जाय आसता. म्हाका दिसता तुज्या जिवितान थोडे भोव असले अनुभव. पयले सुवातेर हांव देवाक आर्गां दितां. म्हाका हे कॉमेडी हें दिलें म्हणून देणें तेच परी म्हजे पायक आनी मायक तांणी म्हाका पांचशे उद्देशी म्हाका हे कॉमेडी हें मेवलें आनी तशीच म्हजे बायलेक आनी भुरग्यांक तेणी म्हाका बरो सपोर्ट केलो कॉमेडी नाचोंक. आनीक देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या पयल्या डायरेक्टराक फिलीप आल्मेदा ताणें म्हाका पयलो तियात्रांत हांव कांय कॉमेडी करिनासतना ताणें घातलेलो. उपरांत सिडी सिल्वा तांकांय देव बरें करूं. मिनी मारियो मागीर कार्मीन एल्वीस कार्मीन मागीर लारिस द चांदोराक देव बरें करूं म्हणटा. गॅबी द चांदोर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनीक एबी लुईस ताचे तियात्रांत हांव न्हेसलो ताका देव बरें करूं. मागीर राफेल द मारगांव ताकाय देव बरें करूं. आनीक आतां हांव निकी द आंबोराक नाचता ताका देव बरें करूं कित्याक हो शो आमचो बरो चलता आनीक हांवूय बरो परजळटा लोकां मदें. आनी तेवतान बाब तुकाय देव बरें करूं तुवें इतलो बार घेवन म्हज्या आयज इंटरव्यू घेवंक आयलो म्हणून देव बरें. खरेंच प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आनी केजी सांग आतां माणकामत हें कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.